येवकार हांव समृता कणगांवकर. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. वांगडी गैरहाजीर राविल्ल्यान गिरदोळे कोमुनिदादची बसका रद्द. गोरवां चरपाच्या वाठारा संबंधी प्रस्नाचेर चर्चा करपा खातीर आपयल्ली बसका. विठ्ठलदास वाडो मोरजेच्या थळाव्यांनी आयतारा मांडार सांताक्रुसाचे फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन. सोमारा राज्यांत व्हडलो पावस येवपाची शक्यताय. IMDन सोमारा खातीर जारी केला ऑरेंज अलर्ट. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गिरदोळे कोमुनिदादचे बसकेक फकत अध्यक्षच हजर आशिल्ल्यान आनी कोमुनिदादचे वांगडी नाशिल्ल्यान गिरदोळे कोमुनिदादची बसका रद्द जाली. गोरवां चरपाच्या वाठारा संबंधीत प्रस्नाचेर चर्चा करपा खातीर ही बसका आपयल्ली. पळयात पुराय बातमी. गिरदोळेची गोरवां चरपाची सुवात कोण शेअर होल्डर विकती घेवपाक सोदता आनी ती शेतकी जमनीत रुपांतरीत करपाक सोदता. ताका गिरदोळेच्या थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक गिरदोळे कोमुनिदादची बसका आपयल्ली, पूण वांगडी गैरहजीर रावले आनी फकत अध्यक्षच हाजीर आसलो. चडशे शेअरधारक गोंयच्या हेर वाठारांतले आशिल्ले असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. एप्लिकेशन डिसाइड करपाक वेदर इतली एरिया 4915 स्क्वेअर मिटर्स एरिया हे दोंगराचेर ही कल्टिवेशना म्हणून एप्लिकेशन केल्ले ताका दिवची वा ना दिवची म्हणून. पूण सद्या आज कितें जालें हिंगा मेंबर तेंचे मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबरूय नासले एक्सेप्ट प्रेसिडेंट आसलो आनी हेर मेंबर आसले ताका लागून ही मिटींग पोस्टपोन केल्या. सर हांव कोमुनिदादी नाजाल्यार शेअर होल्डर्सांक कितें रिक्वेस्ट करता, तुमकां समज त्यो दिवपा जाय न्ही गिरदोलीच्या लोकांक दियाय म्हूण ते शेअर्स सो दॅट ते आपल्यागे कोमुनिदाद सांबाळटाले आनी आपल्यागे गांव पण सांबाळ म्हूण तेश कोन्न. आतां आम 2014 हांव सरपंच आहा त्या दोना आमी लेटर केलोली, हांव तुका म्हायती धाडटा. लेटर केलोली कोमुनिदादी आमकां लुगार दी म्हूण. कित्याक तो एक फांड येयलोलो गोवन CR दीनदयाल फांड येयलोलो आमगे पंचायत गट दाखले आहा आमकां दी म्हूण. ते माजून कांय रिप्लाय केला. 2014 आनी एकटे आसले आमकां रिसीट आसले त्या रिसीटा वरी आमी ते झगडले कित्याक आमी कोमुनिदादी शेअर होल्डर हारी करता म्हूण आमी जोणकार आसलोले त्या आनी ही 6 म्हयने आयज आमी ह्या जाग्यार ह्या लेवलार पावूंक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी निखिल जल्मी. आमचो भाजपा पक्ष सत्तेर आसून लेगीत कुंकळे KTC बस स्टँड दुरुस्त करपाक कळाव जाल्ल्यान कुंकळे पालिकेचो नगरसेवक आनी भाजपाचो आदलो मंडळ अध्यक्ष विशाल देसायान खंत उक्तायल्या. जाल्यार बस स्टँड दुरुस्त करपाची निविदा जारी जाल्या आनी बेगीनूच काम सुरू जातले अशें आमदार आनी KTCचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान आश्वासन दिला. आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज गोवा 365 तुमकां परतून एकदां हो जो कुंकळेचो बस स्टँड आसा ह्या बस स्टँडाची किती परिस्थिती जाले कडेन आसा ती तुमकां आमी दाखयतात. आज ह्या बस स्टँडाची अशी परिस्थिती जाल्या की हांगा मनशां रावपा सारकी जागा म्हणटना आमी सांग थकले तरी पूण रिपोर्टर हो केन्नाय थकना. रिपोर्टर आपल्याली काम जे आसा हें करीत आसा आनी गोवा 365 तर आमी करीत रावतले. जो पर्यंत आमच्यान जाता तो पर्यंत आमी करतले. आज जेन्ना ह्या बस स्टँडाची जी परिस्थिती आसा ही आमी तुमकां दाखयली. आज खंय तरी जो चेअरमॅन आसा कदंबा कॉर्पोरेशनाचो उल्हास तुयेकर हेणी सांगले कडेन आसा की हेजो टेंडर जाले कडेन आसा आनी एक 8 दिसां भितर हे बस स्टँडाचें जें काम आसा जे पत्री घालपाचें हे आमी तुमकां रोखडेच घालून दितले म्हणून. बरें आसा ही बरी गजाल की वर्स जावं तरी पूण सरकार खंय तरी हे कदंबा कॉर्पोरेशनाक जागी जालें आनीक हो टेंडर काडलो खरो पूण हो पावसाक काम करतले काय कितें हितून भितर 2 कारणां आसात. एक जर पावसा हें काम करपाक मेळटलें काय कितें तें पळोवचें पडटलें. ह्या बस स्टँडाचें म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार आतां पळयल्या बद्दल बस स्टँड हो गेल्या त्या वर्सा टेंडर जाल्लो आनी टेंडर जावन ताका पत्र बी घायिल्ले. आतां कितें जालें तें म्हाका खबर ना पूण पत्र टेंडर जालो तो हांव जाणा कित्याक हांवूय घालपाक सोदी पूण तेन्ना जालो ना तो टेंडर 24 लॅक्सांचो टेंडर काडलो तो. पूण तो टेंडर काडून ते पत्र्या भितर घायिल्ले ते घायले पळयले जाल्यार ते पत्र्या ना अशें दिसता. आनी फाटल्यान जर पळयलें जाल्यार थिंगा गोट्या बांदल्या भशेन कापेत बांदून दवरले आसा. हें आमकां पयले फाटी पळयल्लें आसा हेका बस स्टँडाक अशें करून कापेत घुटलायली. आमी पळयलां एक गोट्या एक कापेत बांदतना घरा पसून एक बागेला बांदली ती पयली आसा. पूण हे तूं बस स्टँड बांदून जर अशें करून जर कापेत बांदले तेजो व्हॅल्यू उरलो कितें ह्या बस स्टँडाचो. हें आमचो सरकार आमचोच आसा
आनी आमचो चेअरमॅन आसा तेणें मातशें लक्ष घालचें हें हांव ताका सांगतलो कोणाक आमचो Chairman. चेअरमॅन आसा ताका हांव वचून सांगतलो म्हणजे आमी वचपाचें आसा ताका मेळपाक तेन्ना हांव तेज्या नदरे हाडून दिलो कुंकळे बस स्टँडाचें जे पत्र्याचें जे काम आसा तेजें ऑलरेडी टेंडर जालां आनी आतांच हांवें आमच्या ऑफिसान खबर काडल्या त्या प्रमाणे फुडल्या 8 दिसांनी तें काम सुरू जातलें फक्त तें कितें जालें ती वर्क ऑर्डर मेळपाक मातशें डिले जाला म्हणून तें काम जावना तेन्ना हांवें वर्क ऑर्डर तुका मेळटली म्हूण सांगता ताका तरी तूं तें जाता तें बेगीन काम सुरू कर फोंड्याचो कॉन्ट्रॅक्टर ताका हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन केलां आनी तो फुडल्या 8 दिसांनी तें काम सुरू करतलो सर इतलो तेंप तो फुटोन आसा कित्याक लेट जालें कारण तें पयलीं कितें जालें तें टेंडर जातकूर तें लॉकडावनाचो रेट कितें तरी वाडलो म्हणून तें कोणूच काम घेवना तें काम आमकां परतून काडलें तेन्ना सेम जालें प्रॉब्लेम अशें करून तें डिले जायत गेला मागीर GSR चेंज जालो रेट मागीर तो रेटी प्रमाणे परतून तेजो इस्टिमेट करचो पडलो परतून टेंडर कर परतून तेजो प्रोसेस कर ह्या खातीर तो टायम जालो आतां काम जातलें आतां हांव आमच्या ऑफिसान उलयला आनी 8 दिसां भितर काम सुरू कर म्हणून सांगलें कडेन गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता कणगांवकर आनी मनीषा जाधव. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सरकार उदरगत करता पूण डबल इंजिन सरकाराची उदरगत अजून भितुरल्या तळागांवांनी पावूंक नाशी दिसता. काणकोणांतल्या काबदिराम वाठारांत कदंबा येता खऱ्यो पूण लोकांक अर्दवाटेर सोडून वतात अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. फुडले सुवातेर पावपाक लोकांक आपली चपलां झरोवची पडटात. ह्या कदंबा बसींनी निमण्या स्टॉपा मेरेन येवचे अशें थळाव्यांनी कदंब महामंडळ संचालका कडेन मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. आज काबदरामाच्या लोक जे काबदरामा लोक आसा तेणी आज एक कदंबा कॉर्पोरेशनाक एक अपील केले कडेन आसा की जी बस दनपारची भुरग्यांक घेवन येता भुरग्यांक या लोकांक ही जी काबदरामा बस येता ही बस ह्या जाग्या वयल्यान अशी वता ती काबदरामा वचना आनीक काबदरामाचे लोक जे आसात ह्या जाग्याचेर हांगा देंव वयतात आनी ह्या जाग्या वयल्यान हे आपल्याल्या घर वयतात काबदरामा म्हण थंय वयतात. ह्याचे खातीर तेणी एक अपील केला की ही जी बस येता ही बसी आमकां खूब त्रास जातात कित्याक हांगा देंवयल्ले कारणान सिनियर सिटीजन आसात या स्कुलाची भुरगीं जी आसा हांकां चलत जवळ जवळ 3 ते 3.5 किलोमिटर पयस वचों पडटा ह्या रस्त्यान. म्हणटकीर पयली सकाळ फुडें ही जी बस येता ही थंय येता आनीक काबदरामा येता आनीक ती तांकां घेवन येता पूण दनपारची येतना ही हांगा कुड्ड्या म्हण त्या गांवां वता. पूण तांची एक डिमांड आसा की ही बस काबदरामा आमकां सोडची आनी मागीर तुमी कुड्ड्या म्हण थंय वचची म्हणून कित्याक हे जे सिनियर सिटीजन आसा हांकां खूब चलत वचपाक त्रास जाता आनी ह्यो ज्यो कदंबा बसी आसात ह्या बसींनी आमकां थंय सोडचे ताकी आमची डिफिकल्टी आसा ती बेगीन सॉल्व जातली म्हणून तेणी अपील केला सरकाराक की बेगीच्या हेजेर कितें उपाय काडचो आनी बस ही बस एक कारण जावपाक शकता की बस दनपारची वचपाक कित्याक वचना की थंय परतुवपाक मेळना म्हणून कित्याक ट्युरिस्ट जे काबदरामा फोर्ट आसले कारणान थंय ट्युरिस्ट येतात आनी ट्युरिस्टां खातीर थंय गाडी सगळी लायली जातकीर त्या बसी टर्न मारपाक मेळना ही एक तितून रिजन आसपाक शकता आनी हेज्या खातीर थंय बस वचपाक त्रास करता ड्रायव्हर कित्याक परतुवपाक मेळना म्हूण खंय तरी ह्या ड्रायव्हरांनी बी मातशें ह्युमिनिटी ग्रावंडाची पळोवचें आनीक ह्या सिनियर सिटीजन स्कुलाची भुरग्यां थंय सोडचे. ही जी कदंबा बस तुम्ही म्हणटा ती खंय साकून वयता? मारगांवसून पयली मॉर्निंग हिंगासून मारगांव वयता मारगांवसून मागीर काबदेराम येता. काबदेराम येता आसतना ती अर्दे वाटे लोकांक सोडटा. ती अराउंड ओडेसांक कितें पावता ती अर्दे वाटे तिका सोडटा आनी मागीर ती बाबडी जाणटेली पोटली माथ्यार घेवन सिनियर सिटीजन वतांतल्यान तशीच कॉलेजीची भुरगीं दिसता तीय येताय. सो ती चलोन येताय तांकां हिंगा हाडून पावयची. एक सायडीन हे प्रॉपर पार्किंग करचें. आमचे हितून भितर फोर्टांत 4 सेक्युरिटी आसात आनी 2 हाऊसकीपिंग आसता. तेमी म्हाका दिसता तेमी सारखे अरेंजमेंट करचे कित्याक आमी गेल्ले कडेन सगळे सायटीर सेक्युरिटी येवन फिर करून फिलूक मारून गाडयांचे अरेंजमेंट सारखे करता पूण हिंगा तशें जायना. आमकां गांवची बसीची कितें भुरगीं कितें आनी कितें फेस करता तुमी?
बसीक बरेच हिंगा बस सारखे बसना भुरग्यांक इस्कला वयता ती सकाळी 6:30 वयता ती केन्ना 5 पावताय केन्ना 4 पावताय बेतलासून बाबडी कोणाची लिफ्ट मागून येताय सो हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं बसीची सारखी भुरग्यांक सुविधा दिवची म्हणून. सातासान वयता ती येता देनपारां म्हणल्यार ती आमकां ते कुड्यां बस स्टॉप आहा थिंगा सोडटात. आमकां जाय मातशें ते ट्रान्सपोर्ट हिंगा पावयल्ले कापदेरान कित्याक हिंगा हें केल्लो आहा रावंड ट्रान्सपोर्ट टर्न मारून बसीक म्हणून हिंगा टर्न मारपा बी मेळटा. टर्न मारपा मेळटा वय म्हणल्यार सॅटर्डे संडे कितें जाता ट्युरिस्ट येताय चड उरता तेन्ना मातशें रावंड मारून पार्किंग करता ते हिंगा पार्किंगा सारखे येना के रस्त्यार पार्किंग चलोंक जागा ना त्या संडे चड तर म्हाका गव्हर्मेंटा कडेन मातशें कितें ट्रान्सपोर्टी लागून कितें हें करपाक. आनी तुमची इस्कॉला भुरगीं बी अशीच येतात. इस्कॉला भुरगीं फुडें थोडी हायवे इस्कॉला आहा ती प्रायवेट हें करून वयता बसीना न्हू म्हण तुमकां हिंगा बस जाय कदंबा हिंगा येयल्ली जाय वय दिसाची आमकां बसून सकाळीं वयता ती काणकोण एक आहा आनी मडगांव एक आहा आनी ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकार. एके वाटेन सरकार झाडां लावपाच्यो घोशणा करतात, आमदार मंत्री झाडांचे वाटप करतात, जाल्यार दुसरे वाटेन रानांचे रक्षण करपाक नेमिल्ले रान खाते झाडां कापपाक लागतकच कोणाकडेन न्याय मागप तो प्रस्न पडटा. पळयात देविदास गांवकाराचो खासा रिपोर्ट. सद्याक आज ग्लोबल वॉर्मिंग आणि बदलत्या काळानुसार रानाचे महत्व आता जागतीक पातळीचेर सामकें वाडत चल्ला. पूण दुर्दैव आमचें की गोंयचे सरकाराक मातशें अजिबात रानाचें पडोवन गेल्लें ना. रान सांबाळपा खातीर आनी रान वाडोवपा खातीर सरकार लाखांनी आनी कोट्यांनी पयशे मोडटा, पूण प्रत्यक्षान जे डिपार्टमेंट रान सांबाळपा खातीर आसता तेच डिपार्टमेंट आतां नॅचरल रान काबार करपाक लागला. खास करून काणकोण तालुक्यांतल्या खोतिगांव पंचायत वाठारांतल्या येडा हांगासर ही परिस्थिती दिश्टी पडटा. हांगासर जवळ जवळ हजारांनी चौरस मिटर जे नॅचरल जे रान आशिल्लें तें तांच्यांनी काबार केलां आनी कारण इतलेंच खंय नवीं झाडां लावपा खातीर. गेल्या 7-8 वर्सां पयलीं अशाच पद्दतीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रान काबार केल्लें आनी त्याच बरोबर रानाक हें रिजर्व फॉरेस्ट तें रिसर्च फॉरेस्ट तें आनी कसलें फॉरेस्ट अशें तेंचें डिविजन कळपा खातीर खंय तेंच्यांनी मदीं मदींक चर खणलेले, मदीं मदींक फातराचे व्हडले व्हडले कठडे काडलेले, त्याच बरोबर अशा तरेचें फेन्सिंग केल्लेलें. आतां म्हाका सांग साद्यांतलो सादो प्रश्न, एखादें हें रिजर्व फॉरेस्ट तें रिसर्च फॉरेस्ट तें आनी कसलें फॉरेस्ट हें आमकां मनशाक कळपाक शकता. अरे पूण जानवरां कशें कळप हें इतलेंय जर सेन्स ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक ना जाल्यार हे डिपार्टमेंट कशा पद्दतीन रानाचो सांबाळ करतले, कशा पद्दतीन ह्या रानांतले जीव जंतूक सांबाळटले. दुसरी गजाल हे जे फेन्सिंग केलां हांगासर जे आमकां पळोवपाक मेळटा तांच्यांनी हे कितले मोठेले हांगासर हे जे कितले मोठेली झाडां मारून ही लांकडां हांगासर लायिल्लीं आसा. हे जर आमी जर मारली जाल्यार हे कंप्लेन करता जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मनीस जे ट्रेन मनीस आसा जांकां कायदे खबर आसा जांकां सगळी नॉलेज आसून सुद्दां असलो अधर्म करता जाल्यार तांकां खरें म्हटल्यार घरा बसोवपाक जाय आनी त्याच बरोबर तांकां बऱ्यांतले बरें हाय चार्ज शेट करपाक जाय. काणकोण खोतिगांव एडा रानात रान खात्यान हजारांनी चौरस मिटर रान झाडां मारून काबार केल्यात आनी नवी झाडां लावपाक लागून झाडां कापल्यात अशें कारण सांगलां. लोकांनी झाडां कापल्यार रान खातें कारवाय करता, पूण खुद्द रान खातें झाडां कापून रान काबार करून उडयतात तेन्ना न्याय कोणाकडेन मागप असो प्रश्न आतां काणकोणचे थळावे करपाक लागल्यात. आयकात. हांगा फॉरेस्टान हे पळय हजारांनी झाडां मारून हे पळय ही सगळी नश्ट केले आहा, मोठी मोठी झाडां मारली आहा आनी ती नवीन कितें रोवपाक खंय तितून झाडां. पूण आतां आमी माल जाल्यार झाडां रोखडो फॉरेस्टा आमचेर एक्शन घेता आनी हेमी फॉरेस्टान आतां कांयच मारून हे पळय कांयच कोण हें करना. हजारांनी आतां ती जनावरां रावपाक सगळ्यांक प्रॉब्लेम जालो आहा. जनावर खंय रावतलीं? आतां ही बारीक आसली झाडां आनी 2 वर्सान 3 वर्सान मोठी जाता आसली झाडां ती आतां ही मारून पुरा नश्ट केली आहा. हजारांनी स्क्वेअर मिटर आहा ऊच म्हणल्यार मारले आहा. हेजेर कांयच गोवोरमेंटा लक्ष ना. आमगे आतां हे पळय हें सगळें फॉरेस्टान पुरा काबार करून झाडां सगळीं मारली आहा बारीक बारीक आनी सगळीं निवळ केले आहा. आतां जनावरां रावपाक सद्या चान्सीस ना. खंय रावता तीं जनावरां? आतां तीं सगळीं गांवां येवपाक लागलाय. आमगे शेत नश्ट करपाक लागला, कितें पिकावळ आमी केली ती सगळीं काबार करपाक लागलाय. जनावरां हें रावपाक हेंच ना, प्लेस ना, हें पुरा निवळ करून दवरलें आहा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, श्वेता गांवकार आनी मनीषा जाधव. परतून घेऊया वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो.
विठ्ठलदास वाडो मोरजेच्या थळाव्यांनी आयतारा मांडार सांताक्रुसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या फेस्ताक लोक मांडावयले फेस्त म्हूण वळखतात. ह्या फेस्ता निमतान ख्रिश्चन हिंदू भावांच्या एकचाराचे परत एक फावट दर्शन जाले. पळयात. सांताक्रुसाचे जुनान सांजावाच्या येता त्या आयतारा फेस्ता तप्प तेन्ना लोक व्हडे संख्येन हिंगा हाजीर आसता आनी लोकांक मागलेले उपकार फावो जाता ज्यो तांकां सांताक्रुज हे उपकार तांकां दिता. आतां मांडावयले फेस्त म्हणटा हेका मांडावयले फेस्त हेका म्हणटा आनी हेका वर्साचे वर्सा प्रेसिडेंट 18 असतात. 18 असता मायजूय जादाय असतात आनी हिंगा आख्खे गोंयचो लोक त्याचे दर्शन घेवपाक येतात. पेडण्यांचो न्हू पूण आख्खे गोंयचो साश्टीचो सालशेंतलो येता. नॉर्थाचो सावथाचो कितें मागलेले सगळे मेळटा. मागलेले उपकार सगळे कोणाक भुरगे कोणाक कॅन्सर जालो ते कॅन्सर आनी ते आतां स्टॉप करूं. आणि हे फेस्त हिंदू लोक सुद्धा करता. हिंदू लोक येतात. दोनूय देवस्थान आहा हिंगा मांडावयले सांतक्रुसाचे आनी सत्यनारायण हे आमचो ब्राह्मणाचे ब्राह्मण दोशीले आहा. हिंदू कॅथलीक लोक दोनूय ब्राह्मण आनी हे आमचो कॅथलीक सांताक्रुज दोनूय लोक एक जावन हे फेस्त करता. प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हिंदू असतात वर्साच्या वर्सा एक दोन. म्हजें नांव जॉनी फेर्नांडीस. हांव किनेकार हिंगा रावपी भोमय. आयज फेस्ता दिसा आमी हिंगा पावले. मांडार हुरिस्तो म्हणटा पळय जायतो लोक हिंगा पयस पसून येता. भोमयकार जायते येतात फेस्ताक म्हूण सेपरेटली म्हणजे सांजावता पुरता सांजावता दुसऱ्या दिसा हे फेस्त आसता आनी हिंगा लोक येता पळय भावार्थान येता. स्पेशल तुम्ही बॉम्बेच्यान आतां फेस्ताक आयलाय. हय आनी फेस्ताक म्हणल्यार फेस्त म्हणल्यार ते एक निमित आसता पूण हिंगा कितें लोकांचो भावार्था विश्वास आहा. एक विश्वासान लोक हिंगा येतात की आमची मागणी हिंगा सारकी पुरी जातात. कितें विचारल्यार मागल्यार मागणे पुरे जातात. हो खरीच आनी खुर्साची हिस्ट्री ते आमी हे मांडार आमचे फेस्त आहा हे हिंदू मराठे क्रिश्चनाचे सगळे आमी एक जावन मनयतात आनी वर्साच्या वर्सा हे फेस्त आमी करता. आणि हिंदू कॅथलीक दोनूय लोक मेणवाती लायता. हिंदू कॅथलीक दोनूय लोक मेणवाती लायता दिवो लायता सगळे जाण हे मेळोन आमी मिक्सन आमी हे करता. कितली वर्सां जाली आतां हेका म्हाका जाता आतां 60 वर्सां जाली येयली पण ते आतां कितली वर्सां जाली ती म्हाका खबर ना. मागीर ल्हानपणा पासून फक्त आमी सगळे जाण एक आसा आमचेय देवस्थान आहा आनी तेंचेय देवस्थान आहा मांडावयले. गोवा 365 खातीर श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी. पावसाक सुरवात जाल्ली खरी पूण गती नासली. उपरांत निमणे राज्यांत पावसाची गती वाडपाक लागल्या. सोमारा व्हडलो पावस येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान IMD सोमारा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. येता त्या दिसांनी व्हडलो पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 29 तारखे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. मजगतीं चडावत तापमान 30 डिग्री लागसार उरतले. मान्सूनाक नेट आयिल्ल्यान राज्यांतल्या कांय वाठारांनी बरोच पावस झडपाक लागला. येता त्या सप्तकांत लेगीत राज्यांत मध्यम ते व्हडलो पावस झडटलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. दर्या अशांत जावपाचो आशिल्ल्यान बोट दर्याक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्या. चडवात आनी उण्या तापमानातय उणाव जाल्लो पळोवपाक मेळटा. सोमारा ऑरेंज अलर्ट जारी. 27, 28 आनी 29 जुना खातीर येलो अलर्ट जारी. व्हड प्रमाणात पावस पडपाची अपेक्षा. भितरल्या वाठारांनी खूब व्हड पावस पडपाची शक्यताय. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365 चाळीचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.